बुलडोजर घालून खापरेश्वराच्या देऊळ आणि वड मोडल्या उपरांत पर्वरे तणाव जाल्लो. उपरांत दोन गटांमदीं देऊळ नव्या सुवातीर काय आशिल्ल्या थंयच हाचेरूय दोन विचार जाल्ले. आयतारा नव्या सुवातीर देऊळ बांदपा खातीर आमदार मंत्री रोहन खंवटेन इन्स्पेक्शन केलें. कापलेश्वराचे स्थान परवरीच्या भितर सुपूरच्या जे शिमेर आसा. जेन्ना हायवेचें काम जाल्लें तेन्ना शिफ्टींग जाल्लें, जे कन्सेंट लेटर्स पयलीं दिल्ले, ताज्या मागीर लोकांनी सगळ्यांनी थारायलें की ताजें स्थान नवें तयार करचें प्रसाद घेतलो आनी हांगा काम चालू केलें. मुख्यमंत्र्याची भावना आसा की ज्या जाग्यार आशिल्ले आनी हांगा दोनूय जाग्याचेर देव कापलेश्वराचें योग्य तरेन काम जावन येवचें म्हणून. वयल्या जाग्यार जंय देव कापरेश्वर आशिल्लो तो कंपाऊंड भितर गेलो, बाकीचे सगळे थंय जाग्यार वेगळे मुर्ती थंयच्यान मागीर हें केली जाल्यार आतां थंय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी थंय विचार करतकर बिल्डरा कडेन उलयल्या. बिल्डरा कडेन उलोवन 3x3 मार्क करून घेतला, कित्याक सगळो जागो फाटल्यान ताजी दुकानां आसा, ताकाय मातशे त्रास जाताले हें करपाक, पूण देवा खातीर ताणें ते आपल्यान मार्क करून घेतिल्लो आसा. सो 3x3 सारको ताणें मार्क जो केला, तातूंत फाल्यां मुख्यमंत्र्याक आमी सकाळीं फोंडेच्यान डायरेक्ट थंय येतले, थंयच्यान हांगा येतले आनी दोनूय जाग्यांचे योग्य तरेन मुख्यमंत्री जें कितें करपाक जाय तें करून वाटचालीक दितलो, जातूंत देव कापलेश्वराचें स्थान योग्य तरेन आसचें आनी थंय कितें आसा जाल्यार थंय घुमटी आनी बाकीचें तें 3x3 भितर कितें बांदूंक जाय तें आनी हांगाचें हें कंप्लीट करून घेतलें. सोमारा मुख्यमंत्री ह्या सुवातीचें इन्स्पेक्शन करतलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.